बागेवन जुवांवचे पयली चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कोणाकूच तुमकां फसवून दिव नाकात. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रमाणीकपणान चलता तोय मनीस प्रमाणीक. जो कोण पातो करता तो देंवचाराचो, कारण देंवचार अरुंबागतान पातकी. देंवचाराच्या कर्तुबांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जो कोण देवातोन जल्मला तो पातो करिना, कित्याक देवाची जीण ताचे सोबे आसा. देवातोन जल्मला देखून ताच्यान पातो करूंक नसो. देवाची भुरगीं आनी देंवचाराची भुरगीं हाचेरूच ओळखूंक येता. जो कोण प्रमाणीकपणान जियेना वा आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचे उतरे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवूण फांकली. सर्विस्पोर रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या आताच्या बळान आनी पवीत बावल्यान सोयत व्हरून सोडवून दिली. सबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवूण फांकली. सोमदीर दोर्या गोणगोणू, सोमदिरांत आसलोल्यानो तुमचो ताळो गुणगुणू. प्रितूम सोगली मुरगोटू, प्रितमे जियेतल्यानो तुमचो आनंद सोणसोणू. सबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवूण फांकली. जोर नदी ताळ्यो पेटून, पोरबोत दोंगर बुरगोटून सर्विस्पोर येवन सोंसालो. पृथ्वीचे मनसुबी राष्ट्रांचे न्यायनीत जोडटी सर्विस्पोर करूंक येता. सबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवूण फांकली. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन आमा प्रवाद्यां वरवीं देव आमचे पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दुसरे दिसा जुआंव आपल्या दोगा शिश्यां सांगाता नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हटलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शिश जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हटलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जाप दिलो, राबी मुनगे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हटलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वाद तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजचे सुमार 4 वाजलोलीं. जुआंवचे उतर आयकून जेजू फाटल्यान गेलेले ते दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमाव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळी आंद्र्या आपल्या भावा सिमावाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियास मुनगे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमावाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं सिमाव, जुआंवचो पूत,
तुका नांव घालचें आसा केफास, मुनगे खडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानीय वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल हो पळयात देवाचो मेंढरो. आमकां कोणूय वळखता तेन्ना आमी खुशाल जाता आनी त्या मनशान आमकां कशी वळखिली तें आमी येवजिता. आमकां जायतीं मनशां वळखतात तेन्ना आमची वळख करून आमी दिता आनी त्या मनशाक आमी खंय वळखतात तें सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू वेतालो तेन्ना बागेवून जुआंव जेजूक पळयोवन आपल्या शिसांक दाखयता आनी म्हणटा, हो पळयात देवाचो मेंढरो असल्या नांवान ताची वळख करून दिता. जेजू हें पळयोवन तांकां विचारता, तुमकां कितें जाय? आनी ते ताका विचारतात, तूं खंय रावताय? आनी जेजू तांकां म्हणटा, येयात आनी पळयात. आनी ते ताचेशी रावंक गेले. जेजू तांकां आपली वळख घेवंक ताचेशी रावंक आपयले. शीस ताचे चडशीं वेतात आनी ते शिकतात आनी ताचे सवें रावून जेजू देवाचो मेंढरो म्हूण तांकां वळखूंक मेळटात. आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, पवित्र सभेंत जेन्ना आमी एकामेकाक भेटता तेन्ना एकामेकाची वळख जाता आनी क्रिस्ती जिवीत आनीक जिवाड जावंक पावता. आमच्या जिवितांत सबार फावटी दुसऱ्यांची वळख घेवंक आमी सोदता. ती खंयची? कोणाची असल्यो खबरो काडटा आनी उपरांत तांची आपुरबाय करता आनी सोयरीकोत सांबाळटा. जेजूक वळखून घेवंक आमी गरिबांक, समाजाच्या देगेर जियेतल्यांक, परदेशांक भेटूंक गरजेचें, कित्याक तांच्यांत जेजू अदीक जियेता. म्हजो थाराव, जेजू मेंढऱ्याक दुसऱ्यांच्या जिवितांत अणभवून ताचो खरो पाटलाव करूंक वावरुया.